ते खंयच मोठी घटना जणू काय जावना अशा पद्दतीन स्वतंत्र भारतांत ती ट्रीट जाली. द काश्मीर फायल्स आयली आणि हे सगळे अत्याचार जे जाल्ले हिंदूंचेर त्या अत्याचारांक वाचा फुटली. आमकां परशुराम जयंती दिसा 3 मे दिसा गोवा फायल्स ओपन करपाच्यो आसा, खुल्यो करपाच्यो आसा आणि तें सत्य जो पर्यंत इस्टाब्लीश जायना तो पर्यंत आमी ह्या सगळ्या गजालींचो प्रचार करतले अशें आमी ठरयलां. 3 गोश्टींतली एक गोश्ट खंयची, हांगा फ्रांसीस झेवियर हो जेजुईट पाद्री जो आसा ताका संतपद बहाल केलां चर्चीन. पण झेवियर गोंयचो साहेब अशें म्हणून वर्तमानपत्रां सुद्दां बरयतात. मराठी वर्तमानपत्रां बरयतात, कोंकणी वर्तमानपत्रां बरयता, इंग्लीश वर्तमानपत्रां तर बरयता. आतां गोंयचो साहेब जो आसा ताजेर हांव वतां. फ्रांसीस झेवियर गोंयचो साहेब आसूंकूच शकना. सचिन बाबा आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले सुभाष वेलिंगकरान आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स खूब उलयलो. तुमचें कितें म्हणणें आहा ते प्रेस कॉन्फरन्सार? कोणी घेतलें? कोणे? सुभाष वेलिंगकरान. दोंगी सुभाष वेलिंगकर तो दोंगी सुभाष वेलिंगकर. चोड दूख भोगता कांतार म्हणटा गोंयकारांच्या नांवान. गोंया आमी सोडले रे पावले भायल्या शारान. माय पाय मोरोन गेली आमी ना जावन ताच्या आदारान. गोंया राखोन दवरले रे Focosa Francis Xavier गाडीच फुटोन आयज जाता हो चुरो. मिडियाचेर वेळ्ळेकार उलयता दोड दिरो. गोंयच्या सायब वोटींग म्हूण पिड्यार करूंक भोंवता वारो. सर्वीस ना जावन पडदेसान धाडल्यात तितकेच पुरो. गोंयचो सायब आमचो एकूच आला शिरो. क्रिस्तांवांक काबार करूंक बीजेपीन नेट वदोला बरो. गोंयच्या सायबाक आनी गरजेचो आळोवन दाखयात एकूच शिरो. शांतीचे गोंय देंवचार निसंटन करूंक भोंवता. सगोड आमी मोगान भोंव हे दुस्पोट करून उडयता. माद्रीक पाद्रीक मारतात आमच्यो इगोज्यो मोडून उडयता. उणक्याच धर्माचो गांव करात म्हूण सांगा तुजो देव शिकयता. सांफ्रास्का वयर आयज तूं आड उलयला. सायबाक सोर करूंक तो आदलो इतिहास. आरे इतले शेकडे खूंय आसलेत करूंक बासाबाय. आख्खो संवसार सान फ्रांसिसाक मान मागयता. जिवे कुडयेचो सांत आसा आड आनीक मास. हांवूच नको सायबाची तुका कोसली रावता पोयतिकास. पारिकाराचो कसलो हाल जालो ताचो कोरात अभियास.
आमच्या पुर्वजांनी आयकोलोली तोरी उतरां मोरयेशिल्ल्या पोरी सुभाषाची गोरोवपाची बोतरां सगल्याक राग चोडला म्हूण आतां येतेलीत जायती कांतरां चलया जाल्यार सांगात रे अमेरिकाक सोडून हांवूय येता चोगोट पडदे आसाय म्हूण तूं आड उलोयला पोवूंक आमी कोत्ता जाल्यार रे कितें सोजमो नाकाय गोंयकार भायर आसात म्हूण सोडचे नात फुडें आमी खुंयचेय पोंतार पासून आसोतोर सान फ्रांसीक सोदान आसा आमचे सोवे 2 दिसां मोदें तुका दाखयतात कितें कात पळय सगळे गोंयकार एकठांय जावन तुजें आमी पात्रायतात मोडे क्रिस्तांव मोत्री उठोन चलात रे आतां फुडें हेरूय धर्माचे मोत्री तांच्या फाटल्यान मारात पांये वेळेकारा मामू सायबाक मान दिनाका म्हटलां तुवें सांग रे सोगोट नोवेनाच्या दिसांनी पोटात कित्याक सायबाचे पांय पुरो कोरात गोंयकारांचेर केला तो अन्याय मागता धर्माचेर येवपाचे मातशे सोडाय हो इतिहास बी इतिहास व्हरोन तुमचो उज्याक लायाय गोंयकारा बंद कोरात आख्खे गोंये दाखोयात आमी सान फ्रांसकाचे मुडोन शिपाय हाका आतां ओगे रावत तर फुडें आनी गाचो ना उपाय सान फ्रांसीक तो सान फ्रांसीक आमचो पात्रोन सगल्या गोंयकारांचो पाय गोंयच्या पात्रोना पासत आमी जीव पासून दिवंक तयार आसा